आणि नाही तांचो एक आशिल्लो की वेदर बेल्ट कॅन बी यूज आणि वेदर हाऊ फार इट विल बी इफेक्टिव्ह. वेल हांवें पयलीं जशें सांगलें की नॉर्मली हांव बेल्ट एक 2 म्हयन्या खातीर दिता. अच्छा. पूण ताजे नंतर बेल्ट हांव युजली दिना, कित्याक तर ऑब्वियसली म्हणजे तुम्ही म्हटलं की डिफरंट सायड इफेक्ट्स ऑल्सो ऑफ दॅट. सायड इफेक्ट्स म्हणजे बेसिकली पेशंटाचे मसल्स वीक जातात. बरोबर. सो आणि पेशंटाक ताची संवय जाता. एक बारीकशी गोष्ट सांगता की म्हजे कडेन एक 4-5 वर्सां पयलीं एक बायल आयिल्ली. शी वॉज युजींग बेल्ट फॉर 24 years. शी हॅज दीस प्रॉब्लेम फॉर 24 years. आणि ताका हांव जेन्ना बेल्ट काडपा लायलें, हर बॅक लिटरली सँक. म्हणजे इट वॉज लायक अ कोलॅप्स जाली. मसल्स म्हणटा ते नाशिल्ले. सगळे फॅट, सॉफ्ट मसल आणि डायरेक्टली बोन. इतकी वर्सां बेल्ट यूज करून म्हणजे बेसिकली ह्याच्या म्हणजे हाका लागून जर तुम्ही कॉन्स्टंटली खूप दीस यूज केले जाल्यार ते मसल वीक जावं शकता, कारण ते मसलांची जी टेंडन्सी आसा यूज जावपाची किंवा त्याची जी पावर आसा ती कमी जाता. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 घरातली टीव्ही बंद करात आणि प्रश्न बेगोबेग विचारात. हां हां ऐकू. डॉक्टर आनीक आमी उलयताले की तुम्ही म्हटलं की हे जे मसल्स आसा आमी तुका विचारताले की थोडे लोक म्हणजे जर आमी म्हणजे खंयच्या हातून गेले न्हय एअरपोर्टार खूब कडेन तशे कॉलर्स आसतात. म्हणजे आर दे म्हणजे हांव केन्ना चडशे फावटी वापरतना पळोवना, बट सिन्स दे आर फॉर यूज म्हणजे फॉर सेल, हांचो फंक्शन कितें आनी हाऊ फार यू कॅन यूज दीस बेल्ट्स. ते मातशे वेगळ्या तरेचे कशे आसा, म्हणजे अशे कुशन कशे आसता आणि भितर सॉफ्ट एक ग्रॅन्युल्स कशे आसता म्हणून तुमकां स्पेसिफीक विचारता. बरोबर. जे एअरपोर्टार जी नेक पिलो म्हणटात आमी ताका, सो दोज आर व्हेरी युजफूल बिकॉज ट्रॅव्हल करतना दे गिव्ह सपोर्ट. कित्याक ज्यो सीट्स असतात त्यो समटायम्स दे आर नॉट कम्फर्टेबल, रिजीड असतात आणि ताका फ्लेक्सिबिलिटी नसता. सो दोज आर व्हेरी युजफूल. स्पेशली लॉंग फ्लायट समजा असली की 3-4 वरां वयली फ्लायट असली, इंटरनॅशनल फ्लायट असली, जाल्यार दोज कॉलर्स आर व्हेरी युजफूल. बट अगेन दे आर युज्ड फॉर ओनली फ्यू आवर्स. इट इज नॉट फॉर बेसिकली इट इज नॉट फॉर पेन मॅनेजमेंट, बट इट इज फॉर अ कम्फर्ट. बरोबर. अच्छा. बरें, हांव मातसो वेगळो प्रश्न आसा. आमी ह्यो ज्यो पिलोज आसा त्यो बसीन बी वापरूं शकता? हय, बाय नॉट. अच्छा. कारण म्हज्या मनात हो प्रश्न खूब फावटी आशिल्लो की आमी बसीन हे पिलो वापरले कशें जातले, पण कोणा तरी विचारपाचें. आज तुमी सांगले डेफिनेटली जो डेली बसीन ट्रॅव्हल करता, एक वर सकाळी एक वर सांजचे, ताणें जरूर यूज करूं जाता. अच्छा, बरें सर. डॉक्टर आनीक प्रश्न आसा आमकां. हॅलो हॅलो. डॉक्टर, चड वेळ घरातलें काम केलें की बॅक पेन जाता, हाका कितें उपाय? वावरांनी दवरात. ओके, मेळना दोतोर आतां. बरोबर. इनफॅक्ट ते आतां मोस्ट म्हणजे मोस्ट व्हॅल्युएबल जाल्या. ओके, कमिंग सिरियसली टू युअर पॉयंट. चड वेळ काम, खंयचेंय काम चड वेळ केलें जाल्यार त्रास जावंक शकतात. बरोबर. तर सिंपल ताजे उपाय कितें आसा? अर्दवर काम केलें की 5 मिनटां ब्रेक घेयात. खंयचेंय काम, घरातलें काम आसूं ऑर ऑफिसांतलें काम आसूं, अर्दवर कंटिन्युअस सेम काम केलें की एक 5 मिनटां ब्रेक घेवपाचो. समजा तुम्ही एक झाडू मारपाचें आसा, 4 रूम क्लीन करपाचे आसा, 2 रूम क्लीन करून 5 मिनटां ब्रेक घेयात, परत स्टार्ट करात. समजा जेवण कंटिन्युअसली करपाचें आसा, घरा कडेन चड लोक आसा, चड जेवण आसा, जाल्यार सेम थिंग. म्हणजे ज्यो गोष्टी एक थोडोसो वेळ मसलांक रिलॅक्स जावपा खातीर, बॉडीक रिलॅक्स जावपा खातीर दिवप. एब्सोल्युटली. डॉक्टर आनीक म्हणजे तुम्ही विचारलें की तुमी उदळ म्हणटाले तेच म्हणजे आय वॉज कमिंग, ताणें विचारलें की हातूंत तुमी थोडेशे मातशे पॉस्चर विशय सांगात. कितें जाणां आमी पळयतात खुबशे बायलांक जर विचारलें की एक्सरसायज घराच कडेन एक्सरसायज कितलो जाता, किंवा पण ऑफन तांचो पॉस्चर चुकीचो आसता. म्हणजे पॉस्चर म्हणजे कितें, ज्या पद्दतीन तुमी ज्या स्टायलीन तुमी काम करता, म्हणजे उबे रावन किंवा बँड जावन, ताचे विशीं थोडेशें मातशें तुमी स्पश्टीकरण द्या. बरोबर. पॉस्चर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. समजा आमकां उबे सुद्दां रावपा जाय जाल्यार आमी दोन्ही पांयाचेर इक्वल वेट घालून पांयां मदीं थोडे गॅप आसपा जाय. दोन्ही पांय एकदम जवळ दवरपाचे ना ऑर सामकेच पयस दवरपाचे ना. एक फूटभर गॅप नॉर्मली आसूंक जाय. अच्छा. आमचे शोल्डर्स जे आसात ते सारखे हिपाचे वयर येवपा जाय, सो दॅट युअर बॅक इज स्ट्रेट. अच्छा. जी आमची नेक आसा ती बरोबर शोल्डराचेर येवपा जाय. सो खूब फावटी कितें जाता, पेशंटांक बँड पडटा, तांची संवयच जाता, ऑर फाट कर्व आसता. चड लांब आसलो मनीस, उंच मनीस आसलो जाल्यार ताका फाटीक पोंग येता. बरोबर. सो दोज अल्टिमेटली लीड टू बॅक प्रॉब्लेम्स. समजा आमकां कितें उबारपा जाय, जमनी वयलें कितें उबारपा जाय, नॉर्मली आमचो रिफ्लेक्स कितें जाता की कमरेन बेंड जावन उबारप जाता. दॅट इज अ रॉंग थिंग. बरोबर. सो ऑलवेज बेंड इन युअर नीज. म्हणजे ढोपरा कडेन बेंड जोडून ती वस्तू उबारपा जाय. उबारपाचें. बरोबर डॉक्टर.
आणि एक गोष्ट म्हणजे समजा कितें उबारपा जाय आमकां जाल्यार तें इक्वल प्रेशर घेवन उबारपा जाय, एका पायार नाल्यार एका सायडीन उबारप ना. म्हणजे एका हातीन बालदी घेवन चल्लो किंवा कळशी घेवन ते तशें चुकीचें. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो हां हॅलो हां हॅलो विचारा. डॉक्टर, म्हाका विचारपाचें आशिल्लें, समज हांव अशें बसलें न्ही, हांव फोणेच्यान उलयतां, हांव बसलें न्ही आनी एकदम उठ्ठा तेन्ना म्हजो पांय खूब दुखता म्हणून एका डॉक्टरा कडेन गेलें हांव. ताणें म्हाका सांगलें स्टिरॉयडचें इंजेक्शन दिता म्हणून. हांवें ताका नाका म्हणलें, कित्याक म्हाका कोणे तरी सांगिल्लें की स्टिरॉयड इंजेक्शन घेवं नाका, कित्याक म्हाका मातशे थोडे खूब प्रॉब्लम्स आसा. पूण ताजें म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें की ताजो इफेक्ट कितें जाता काय म्हणून. म्हणजे सायड इफेक्ट कितें जाता काय म्हणून काय ते हेल्प कितें जाता, सायड इफेक्ट कितें जाता काय? बरें. ओके, अगेन अ व्हेरी कॉमन क्वेश्चन. विचारात. स्टिरॉयड हें बरें न्ही अशें म्हणटा म्हणून म्हाका खबर ना. हां पयलीं म्हणजे तुमकां प्रॉब्लम कितें आसा तें डायग्नोसीस व्यवस्थीत जावपा जाय. म्हणजे खूब फावटी कितें जाता, विदाउट अ डायग्नोसीस आमी ट्रिटमेंट करपाक वतात. बरोबर, कळ्ळें न्ही. आमकां दिसता ही दीस लायन ऑफ म्हणजे काय ना चल्लें जाल्यार हें चलतलें. एक्झॅक्टली, कांय चलना जाल्यार स्टिरॉयड दिवप हें एक नॉर्मल इवन डॉक्टरांची सुद्दां टेंडन्सी जाता. म्हणजे कितें पेन किलर दिता आनी हाजेर मॅनेज जायना जाल्यार एक स्टिरॉयड इंजेक्शन स्टिरॉयड दिवपाचें. हय, तातूंत बरें दिसतलें. हो एक आमच्या मनान एक बशिल्लो कन्सेप्ट आसता युजली. करेक्ट. सो बेसिकली आमी पेन फिजिशियन जे आसात, वॉट इज आवर फोर्टे, म्हणजे आमचे कडेन लोक कित्याक येवपा जाय ऑर लोक कित्याक येतात, म्हणजे वी बेसिकली फायंड आउट वॉट इज द कॉज ऑफ द पेन. म्हणजे जशें आमी आतां समजा कोणा पोटान दुखलें जाल्यार आमी सोमतेच ताका ट्रिटमेंट दिनात, पयलीं फायंड आउट करता वेदर इट इज अपेंडिक्स, लिव्हर, स्प्लीन, गॉल ब्लॅडर कितें आसा. सो ताका आमी अल्ट्रासाउंड करतात ऑर एक्सरे काडटात, टेस्ट करतात, ब्लड टेस्ट करतात. वी कम टू अ डायग्नोसीस आनी मागीर ताचो ट्रिटमेंट जाता. तशेंच फाटी कण्यान सुद्दां खूब जागे अशे असतात वीच कॅन गिव रायज टू पेन. जशें हांवें सांगलें की डिस्क कॅन गिव रायज टू पेन, जॉयंट्स कॅन गिव रायज टू पेन, नर्व कॅन गिव रायज टू पेन, जे मसल्स असतात तातूंतल्यानय पेन येवं शकता. सो आमचो भर आसता किंवा जशें इतको सांगलें तशें की पॉस्चर, रॉंग पॉस्चर बाय इटसेल्फ मे बी द कॉज, जे तिच्या लक्षणूच येना आसतलें. बरोबर. सो बेसिकली आमी फायंड आउट करतात की कॉज कितें आसा बाय सम डायग्नोस्टीक इंजेक्शन्स. म्हणजे आतां तिका जे इंजेक्शन दिवपाचें डॉक्टरान ठरयलां स्टिरॉयडचें, इट इज अ गुड इंजेक्शन प्रोवायडेड इट इज गिवन फॉर अ रायट इंडिकेशन. म्हणजे समजा तिका स्लीप डिस्क आसली, नर्वाचेर प्रेशर असलें, देन येस स्टिरॉयड इज अ गुड इंडिकेशन. पूण कारण खबर नासतना इंजेक्शन दिवप इज नॉट अ रायट थिंग. बरोबर. सो होपफुली आता ती डॉक्टरांक मेळटा म्हणून डॉक्टरान ते निदान केलां आसतलें. पण डॉक्टर अशेंय खूब फावटी जाता की पेशंट आपले आपूण निर्णय घेता, जशें आतां तिणी सांगलें न्हय की तिका एक वेळ अशें लेट्स होप की ते डायग्नोसीस करेक्ट जाला, पण तिचे आपल्याक जजमेंट आसता ना ती स्टिरॉयड इंजेक्शन बरी न्हय. जशें आमकां हाचे पयलीं आनी एका पेशंटान तेच सांगलें ना, आपल्याक सांगिल्लें मागीर तिका सांगलें इंजेक्शन घे, पण ताणें घेतलें ना. तशें आतां हाणेंय सांगलें. सो अशें एक थोडेशे गुड नंबर ऑफ पेशंट्स have their own conclusions की ना तें घेतल्यार बरें न्हय. सो इन सच केसीस रादर दॅन गोईंग फॉर म्हणजे अशा पद्दतीचो विचार करनासतना जर डॉक्टरान सांगला बाबा चल तुमकां अशें दिसता वॉट इज माय ओपिनियन की तुमी एक सेकंड ओपिनियन दुसऱ्या दोतोरा कडल्यान घेवं शकता आनी गो फॉर द ट्रिटमेंट. जशें म्हणजे तूं एकदम सामकें ते स्टिरॉयड इज नॉट गोइंग टू किल यू ऑर समथींग अशें कांय इतकें जावचें ना न्हय. स्टिरॉयडा बद्दल थोडें सांगपाक इच्छिता हांव की पळया पयलींच्या तेंपार स्टिरॉयड हे ओरली दिताले. म्हणजे स्टिरॉयडाक वायट नांव कित्याक जालें ताचें कारण आसा. म्हणजे कितेंय प्रॉब्लेम जालो की स्टिरॉयड ओरली दिवप जातालें आनी दे टू टेक द स्टिरॉयड फॉर अ लॉंग टायम. म्हणजे आर्थरायटीस म्हणत, आस्थमा म्हणत ऑर एनी अदर क्रॉनिक कंडिशन ताका स्टिरॉयड खूब वर्सां खूब म्हयने पेशंट घेताले आनी ताजे मागीर सायड इफेक्ट जाताले. बरोबर. पूण आतां आमी कितें करतात, जशें आस्थमाचे पेशंट पळयात तो इनहेलर घेता. करेक्ट. नाव वॉट इज द रॅशनल इन गिविंग इनहेलर? रिक्वायरमेंट इज very minimal at the right site. Correct. So similarly, समजा स्पायना भितर एका लेवलार प्रॉब्लेम आसा, we give a small 20-40 milligram dose of steroid exactly at that spot. बरोबर. So practically it doesn't lead to any म्हणजे त्या साइड इफेक्ट म्हणजे स्टिरॉयड असे म्हणून साइड इफेक्ट जायनात. सिस्टमिक साइड इफेक्ट जायनात. सो बाकीचे आसा इज ऑल युअर लक बाय चान्स अशें म्हणू शकता. म्हणजे आमी ते टेक्निकल प्रॉब्लेम जावं शकता. म्हणजे आमी इंजेक्शन बरोबर दिलें ना जाल्यार स्टिरॉयडा खातीर व्हडलेशें जायना. इट इज मिनिमम अमाउंट आनी दॅट यू आर जस्ट गिविंग एट द साइड. आनी जशें हांवें सांगलें की वर्सांतल्यान 1-2 डोसेस आर एब्सोल्युटली हार्मलेस. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो. हां हॅलो डॉक्टर, हांव तालिगांवसान उलयतां. खूब तेंप जाले दुखता. हांवें डॉक्टराक दाखयलें, 2 इंजेक्शनां घेतले तरी म्हाका बरें दिसूंक ना. कितें दुखता म्हटलें? पांयाची खोट. पांयाची खोट दुखता. हय हय. इंजेक्शनां 2 घेतली तुमी? हय हय. कितल्या अंतरान घेतल्या म्हणजे म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान? ना 8-8 दिसांनी. 8-8 दिसांनी 2 घेतल्या.
अच्छा, तुमचं प्रोफेशन कितें, वजन कितें आणि काम कितें करता? वजन 65, हांव हाऊसवाईफ. आणि तुमकां दुखता ते सकाळचे उठल्या बरोबर दुखता? हय, सकाळचे उठल्या बरोबर पांयच लावपाक जायना? हय हय. अच्छा. हय. Probably she is suffering from something called as plantar fasciitis or Achilles tendinitis. बरोबर. कळ्ळें न्ही? सो जशें तुमी विचारलें ताका सकाळीं उठल्या बरोबर पांय लावपा जायना, सो ताका एक सिंपल एक्सरसाइज आसा. तो आय एम शुअर हर डॉक्टर मस्ट हॅव टोल्ड हर की सकाळीं उठले बरोबर पांय स्ट्रेच करपाचो 10 फावटी, 10 सेकंड्स होल्ड करपाचे आणि मागीर पांय जमनीक लावपाचो. सो दिस इज अ सिंपल एक्सरसाइज. रातचो गरम पाण्यान पांय शेकपाचो आणि जशें तिणें इंजेक्शन घेतल्या हाजो अर्थ की भितर प्रॉब्लेम आसा अजुनूय. आणि प्रॉबब्ली एक्सरे काडून पळोवपाक जाय की एक एक फावटी कितें जाता, कॅल्केनियम जे बोन आसता, हील बोन, ताका एक स्पर आसता, कॅल्केनियल स्पर आसता आणि दॅट इरिटेट्स द फेशिया आणि दॅट कॉजेस प्लांटर फेशियायटीस. सो इफ 2 इंजेक्शन्स हॅव नॉट हेल्प्ड हर, तर मागीर मात छोटेशें ऑपरेशन करून ते स्पर बी कितें आसलें जाल्यार ते शेव ऑफ करचें पडटलें. सो युजली हांव म्हाका सांग, स्पर कसो कितें जाता? म्हणजे इट इज रियली म्हणजे लक्षात येना स्परच कितें जाता काय, आणि तो त्याच पॉयंट जाता. म्हणजे अशे पेशंट खूब आसता की सकाळी उठल्यावर तांकां पांयच तेकोवपा जायना. बरोबर. काही जाणांक विदाउट स्पर ऑल्सो प्लांटर फेशियायटीस जाता. बेसिकली आमचो सगळो वेट ताजेर आसता, आमच्या अँकलाचेर आसता, फुटाचेर आसता, आणि इट्स अ फेशिया. सो तातूंत इन्फ्लमेशन केन्नाय जावं शकता. सो अशें पर्टिक्युलर कॉज अशें ना. So these are the best methods to relieve your plantar fasciitis. अच्छा डॉक्टर, म्हाका दिसता बरेच भरपूर प्रश्न आसात. तुम्ही मातशें म्हणजे तुमकां मातशें तुमी सांगला की थोडो वेळ काम केल्या बरोबर मातसो ब्रेक घेवपाचो. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक अँड वील स्टार्ट अगेन. हॅलो दोतोर, ह्या कालवडीचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ, आणि म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर व्यंकटेश नेवगी, जे पेन मॅनेजमेंटचे कन्सल्ट, म्हणजे सादे भाशेन सांगता जे वेगवेगळे शरिराच्यो दुख आसात, म्हणजे धोंपर दुखप, हात दुखप, कंबर दुखप, हाचे स्पेशलायझेशन तांच्यांनी केलां. फक्त पेन मॅनेजमेंट हो तांचो सामको तज्ञ जाणकाराचो विशय. डॉक्टर, हांव तुमकां तुमी एक उलयताले, आमी एका विशया बद्दल उलयताले की आतां निवर इंटरव्हेन्शनल सर्जरीज, म्हणजे ह्यो ज्यो एंडोस्कोपीक सर्जरीज ज्यो वेगवेगळ्या कारणांक लागून करतात, की स्लीप डिस्क म्हणा किंवा आनी खंयचे, हाचेर मातशें आमकां थोडक्यान विस्कटावन सांगात. हय, आतां अशें फायंड आवट करून आयलां की खूब फावटी आमकां दिसता, लोकूय सांगतात की स्पायन सर्जरीज बऱ्यो न्ही. बरोबर. Everybody is scared of. Yeah, everybody is scared of spine surgery. If you ask me to undergo spine surgery, I will be scared. बरोबर. So I don't blame people for getting scared of spine surgery. कारण स्पायनाचो विशयच असो आसा. आता हार्टाचें ऑपरेशन करपाक लोक भिनात, पूण स्पायनाचें करपाक तरी भितात. कारण हार्टाक ऑल्टरनेटिव्ह नासता. हार्टाचें कन्न जाल्यार जीव वता, पूण स्पायनाचें कन्न जाल्यार फक्त दूख उरता. बरोबर. पूण आतां जशें एपेंडिक्स म्हणत, गॉल ब्लॅडर म्हणत, युट्रस म्हणत, हें सगळें ऑपरेशन करून जे काडटाले, कट करून काडटाले, ते सगळे आतां ऑपरेशन्स की होल सर्जरीन जातात. तशेंच आतां स्पायनाची ऑपरेशन, स्पेशली स्लीप डिस्काची ऑपरेशन, ही की होल सर्जरीन जातात. सो देर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल. आनीक हांव पेशंटांक अर्ज करता की समजा तुमकां ओपन ऑपरेशनाची भंय दिसता आसतली जाल्यार इफ द ऑप्शन इज देर आणि इफ देर इज अ रायट इंडिकेशन, म्हणजे सगळ्योच सर्जरी की होलान जायनात, बरोबर, पूण जे रायट इंडिकेशन आसा जाल्यार विदाउट गेटिंग म्हणजे बेश्टे निग्लेक्ट करून फुडें भयान तुमी फुडें व्हरपापेक्षा गेट इट ऑपरेटेड एट रायट टायम अँड यू विल बी फायन. एब्सोल्युटली. कारण कितें आसा, हातून एक म्हत्वाची अशी गजाल तुमी सांगला त्या प्रमाणे महत्वाची आसा की ती पेन तुमी फक्त पेना पुरते मर्यादीत व्हरना, कारण देर आर अदर सिस्टम्स इनवॉल्व, की जेन्ना तुमची ती नर्व प्रेस जावपाक लागता तेन्ना उदो तुमी सांगला की मागीर हळू तुमी ब्लॅडर कंट्रोल वता, पांयाची दुखपाक लागता, मागीर म्हणजे लघवेचो कंट्रोल वता, संडासाचो कंट्रोल वता. अशी अवस्था हैसर रावूं नाकात सामकें. सो आनी स्पेशली भया खातीर की ना ते कितें जातलें. सो रादर दॅन दॅट देर आर म्हणजे शेवटी कितें आसा, मनीस थोडेशे पयशे एक वेळ सुबेज पडले सुद्दां जाल्यार तो आपल्या जिवाचो ताका भंय आसतात. सो ही वॉन्ट्स टू फक्त हांगा कितें आसा, तो पयशा खातीर भिना, तो सायड इफेक्ट येतले ह्या भंयान जायत म्हणून भिता. हय, ह्या आनी वीच इज नॉट म्हणजे करेक्ट. बरोबर. सो तुमी सांगला ते कितें आज ही सुविधा, आज ही फॅसिलिटी गोंया सारक्या राज्यांत सुद्दां अवेलेबल आसा, आनी हाचो फायदो लोकांनी बिनदिक्कत घेवचो की बाबा चल ओके बाय हें जर करपाक जाय जाल्यार करून घेवचें, एटलीस्ट भया खातीर फाटीं रावूं नये. बरोबर. मातसो डॉक्टर आनी तुमकां विचारता की तुम्ही म्हटलें की यू आर मॅनेजिंग मोस्ट कॉमनली क्रॉनिक पेन्स, म्हणजे जी खूप वेळची दूख आसा तशी.